सगळी विरां मिसाची सुरवात एक गायन गावया. आपयल्या म्हूण आमकां 4 पान 2 A4 पेज 2. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. देवाक दिनवासून मिसाची भेट भेटयता जेसन ग्रासियस. ताचे पासत मागता आसतना दुर्गावाडी हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. रीना फेर्नांडीस, ग्रेगरी रॉड्रिक्स, एनी पिंटो, रॉबिन फेर्नांडीस, मिगेल फेर्नांडीस, जुजे ब्रिटो रिबेरो, झेवियर फेर्नांडीस, जोकी झेवियर. आनी आंकवार मारीची भेट ह्या कुटुंबाक आज तांचे पासत मागुया. अलिशा अब्रेव, जोसफिन क्रूज, नेक्टर डायस. आनी कालच्या दिसा पापसाहेबान आग्नेल फ्रांसिस्को जासिंतो पिनेरो हाका अपॉयंट केला सिंधुदुर्ग ह्या वाठाराचो बिस्प कसो, म्हजो इश्ट क्लासमेट. आनी कालच्या दिसा आमी ताचे पासत मागला आनी ताका सांगलें आमी काल गेले तेन्ना पातकुरांनी डिकना बरोबर आमी मागलां तुजे पासत. ताची उतरां जालीं सदांच मागात, लोकांकूय सांग म्हजे पासत माग म्हूण. कित्याक एक बिस्प कसो ही जबाबदारी चलोवपाक जायत्यो आडखळी आसात आनी चॅलेंजीस. ताचे पासत ही मिसाची भेटींत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या फेस्ताक आयिल्लो तो सगळे मिसांक रुजाय सायबिणीच्या ताणें प्रवचन केलां. त्याच बरोबर यूथ डे आमी केल्लो तेन्ना युथा बरोबर ताणें आपलो वेळ सारलो आनी सेशनाय दिल्ली. ताचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या कालाचो 6वो आयतार पाळटाव आनी हो दीस पवित्र बालपणाक भेटयलेलो दीस म्हूण मनयता. हें मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा बालपण पवित्र दवरुया, समूर्थ भरवशाची पालुया. जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं जावचें भाग फावो जाला. ह्याच खातीर एके वाटेन भरवशान भरून जेजूची पाटलादारां जावंक आमी भुरगेपण आपणावची गरज आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्रतायेची वाट शिकोवंक आनी दाखोवंक तांकां जेजूच्या जिवितांत भरची गरज आसा. त्याच बरोबर आमचो भावार्थ नवेपणान आमी जेवंक आनी आमच्या धर्मान नवी चाल आमी भितर काडूंक हे मिसाचे भेटेचे समोरुमणेंत शिताबेन वांटो घेवया आनी खतखत्यान मागोया.
निमिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावची पासत आमी पातकी म्हणून उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें बगसोने मागुया. सर्वेस्परा आमची काकूत कर, कित्याक तुजे विरुद्ध आमी आमी पातक पातक केला. केला सर्वेस्परा तुजी काकलूत आमकां दाखय. आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोरपदविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. पेज 5. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपदविदार देवा बापा आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका मोहिमा दिताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेडये बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमचें मागणें आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोग पवित्र. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. तुजे कृपेच्या आदारान तुका फावो तसलें बिराड आमी जावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपण चलूंक तुजीच आदीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यात. तुका कुशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा. तो विचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड. तो सोकतेन बोलवंत आनी सोगले ताका तावे. ताची भक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक करणी तो वळखता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फर्मावंक ना आनी पातक करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पराची समूट सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त, कोरेंत सुकेस्त. आनी एक पावटी गावया. सर्वेस्पराची समूळ सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त, कोरेंत सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूट सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. ताची कुशी पाळटा ती सगल्या काळजान ताका सोदता ती कोरेंत सुकेस्त. जबाब.
Sorvis poraci, sumus amaltati, core sucis, जोतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच तें पुरगूट केल्याय. तुजे कुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब Sorvis poraci, sumus amaltati, core sucis, तुज्या चाकराक बोलेपण दाखय, म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो, तुजी विशीत समूर नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब Sorvis poraci, sumus amaltati, core sucis, तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव तें सदांच कुशेन मानतलो. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब Sorvis poraci, sumus amaltati, core sucis, भाग्यवंत पावलो कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, सोंपून नायक पावलोल्या मनशांक आमी जाणवाये विशीं उलयता. ही जाणवाय ह्या संवसाराची न्हय, वो नाटक जावन वेतात त्या संवसाराच्या पोरदानाची न्हय, पूण आमी परकोट करता ती देवाची गुदार्द जाणवाय. ही गुपीत जाणवाय देवान काळा आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलोली आनी संवसाराच्या एका तरी पोरदानांक ती कोळीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच कोळीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते कदींच खुर्सार खेळावचे नासले. पूण अशें बरयलोलें आसा, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. हेंच आमी परकोट करता. आत्म्या उद्देशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगल्याचो ठाव घेता. देवाचो पर्यान. सर्वेस्पराचें उतर. उदकाराक सगळीं उबी रावया. गायन गावया B9 पान 25, B9 पेज 25, चवथो श्लोक आमी गावचो. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Kori baboy, toshi sogli. Zorek odrak, Rauliarami, Kitlevore, Kitlesomit, Somit, Sorvesporak, soy, 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 soy.
morak zój, 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 zój. Sogles morak zój, zój. Zój, zój, sogles morak zój, zój. Sorvespor तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या Shabia sobiasu. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. Moima tuka sobia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडटें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गेच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो धर्म सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोले म्हणत जाल्यार तो हेमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां. प्रोद्वार करूं न्हय. आनी हांव तुमकां सांगतां, जो कोणूय एके वस्तुरेचेर कामसारे दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रोद्वार केलो. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय. पूण सर्वेस्पुराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, ओय जाल्यार ओय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचें म्हूण ओगलें तें वायटो वेळाक कुडलें येता. सुमयाचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मुखार बाबा बिरानो, आयज हांवें मोठव्या आकारांत शुभ वर्तमान घेतलेलें आसा. पवित्र सभा हो आयचें शुभ वर्तमान थोड्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव सुमूत आनी प्रवादी. सुमूत आनी प्रवादी म्हणजे द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिब्रूज, म्हणजे जुदेवांची जें कितें ओल्ड टेस्टमेंटांत आसा तें शार्ती पावोवंक हांव आयलां. टू फुलफील, म्हजे वरवीं तें घडून येवंक जाय. जेजू तें परगट्टा आनी आपल्या जिवितांतल्यान मरणांतल्यान पुनर्जीवनपणांतल्यान जें कितें बरयलोलें आसा तें जेजू सगळें शार्ती जाता. हो शार्ती पावता आनी जेजू तें शार्ती पावोवंक आमकां वाट. 4 वस्तू आयचें शुभ वर्तमानान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर जिवेशी मारूं न्हय, प्रोद्वार करूं न्हय, म्हणटा जुरामेत सोपूत मोडूं न्हय, आनी डिवोर्स दिवचो न्हय. ह्यो 4 वस्तू मर्डर, एडल्टरी, डिवोर्स एंड ओथ हाचेर जेजू आज उलयता. सगल्यो वस्तू आज वाचूंक ना, कित्याक व्हडल्या शुभ वर्तमानांत व्हडल्या आकारांत आसा, तातूंत तें सगलें आसा. जिवेशी मारूं न्हय. जिवीत देवा थावन येता आनी मनशाक अधिकार ना. जल्मुच्या आदीं वो उत्तर पिरायेर पावल्यार पर्यंत आतां 2 वस्तू चलता. एबॉर्शन जायते फावटी जायते जाता, लोकांक खबर आसना पातोक म्हूण. दुसरें मर्सी किलिंग म्हणजे युथनेजिया. जाणटो जाला, वखदां दी म्हूण सांगता दोतोराक आनी आपणाचें जिवीत सोंपयतात. इट्स ऑलमोस्ट लायक सुइसायड. जिवीत देवा थावन येता आनी जिवीत फकत देवाच्यान काडूंक येता. 2च वस्तू आसल्यो तेन्ना. कॅपिटल त्या काळार कॅपिटल पनिशमेंट आसलोलें. व्हडली क्रीम केल्या जाल्यार मारताले. आनी फायट वॉर झगडटा तेन्ना देसाचें दॅट वॉज अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड.
आनी जेजू आमकां सांगूंक सोदता असलें कित्याकूच लागून आमकां कारण आसूंक जायना जिवेशी मारूंक वो भावा भयणाच्या रागान जिवंक. जेन्ना आमी भावा भयणाचो राग घेवन रावता आमचे एटिट्यूड बरें आसना आनी जेन्ना आमचें एटिट्यूड बरें ना तें आमचें मागीर जिवितान रिफ्लेक्ट जाता. हाचेर नियाळ करूंक आनी भावा भयणाचो राग घेवचे परस तांचे लागीं संबंद बरे संबंद जोडूंक जेजू आमकां पयली शिकवण दिता. दुसरी प्रोद्वार एडल्टरी. सुरवेक थावन देवान ही येवजण केली दादल्याक आनी बायलेक आपल्या सारको रचलो. सो मॅरेज इज अ डिवायन इन्स्टिट्यूशन. देवान तें घडलां आनी तें देवान घडलां जाल्यार घोवान फकत आपले बायले लागीं आनी बायलेन फकत आपल्या घोवा लागीं हो संबंद जोडूंक जाता. कुडीचो संबंद आनी मनाचो संबंद वन मायंड वन हार्ट वन पर्सन आमी म्हणटा. ही दुसरी शिकवण दिता. तुमचें खोटें मन पोजोळपणाची चिंतना मनान तुमचें घोळटात तेच ना जें तुमच्या मनान घोळटा तेंच तुमी करूंक सोदतात. हाका लागून ताचेर जैत व्हरूंक ही दुसरी शिकवण जेजू आमकां दिता. तिसरे सुवातेर डिवोर्स दिवचो न्हय. थोडे कडेन आमकां मेवता आदल्या कोरान मोजेसान दिलोलें परमिशन कशें बील ऑफ डिवोर्स म्हूण. ताणें कित्याक लागून दिलोलें? कित्याक ते खोर मनाचे कशें जाल्ले जुदेव लोक सोजमोन आसले आनी जेजू कितें म्हणटा ताणें दिलेलें जाल्यार त्या काळार देवाची येवजण कुशीन काडूंक न्हय पूण जायते अब्यूज जाताले उदी करून बायलांचेर. घोवान जातालें सोडून दिवपाक बायलेक पूण बायलेन परतून काजार जावपाक जायनासलें. देर वॉज इनइक्वेलिटी. एक वाटेन घोवान सोडलें जाल्यार बरें बायलेचें कितें चे लागीं कोणा लागीं काजार जावंक जायनासलें. हाका लागून थोडी कन्सेशनां केलोलीं मनशाचे काळजाचे दारुणायेक लागून. पूण तो सांगूंक सोदता कसल्याच कारणाक लागून जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये आनी आमी हें मनान दवरूंक जाय. जायते फावटी म्हणटा आमी कितलीं काजारां मोडटात आनी मोडनात. आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक हो बरो संदेश दिवची गरज आसा. वन्स मॅरीड यू आर मॅरीड फॉर एवर टील डेथ सेपरेट्स यू. फकत मरण आयलें जाल्यार तुवें परतून लोक जावंक जाता. कित्याक ही आमची शिकवण आनी देवान मनशाच्या काळजान मनशाच्या स्वभावानूच अशें रचून दवरलेलें आसा. चवथी शिकवण दिता ती म्हळ्यार सुपूत ओथ. जुदेव लोक कितें करताले सुपूत म्हणटा तेन्ना आमी वी टेक गॉड एज अ विटनस आनी गॉड एज अ विटनस घेतलो म्हणटच कोणूय स्वत मानता आनी ती आमची संवय देवाच्या नांवान सांगता म्हणटच आनी कांय ना आर्ग्युमेंट आनी येनात. पूण जुदेव लोक थोडो लोक करतालो देव मंदिराच्यान ताच्या तकले वेल्यान एवॉयड कसो करतालो आनी जायते फावटी फटी आसताल्यो म्हणजे आपणे जुरामेत घेवंक ना आनी कितें म्हणटा दुसरी उतरां वापरलेलीं आसा. पूण संदेश जी कितें मॅसेज आसा ती सारकी दिनासली. हाका लागून म्हणटा तुमी जुरामेत वो सोपूत घेवचो न्हय. कोर्टान मागयलें जाल्यार सोपूत घेवंक नाका घेवचोच पडटा. आमी पाद्री जावचे पयलीं पासून सोपुता खाल थोड्यो वस्तू सांगच्यो पडटात. सोपूत कित्याक घेतात आमी वी कन्सिडर गॉड एज अ विटनस आनी कोण ना म्हणटच विटनस ना म्हणटच देव आमचो विटनस आनी सोंपेपणी आमी मानून घेता. पूण ताचो दुरुपयोग करूंक जायना. जेजू आमकां हें सांगता. जावं आमच्या भुरग्यांक मनशांक मनान लेखूंक घोवाक बायलाक मनान लेखूंक एक आमचे लग्न मोडी नासतना आमी फुडें वचूंक आनी ओथ आमी म्हणटा ओथ म्हणटा तेन्ना थोडी फावटी ओथ म्हणटा तेन्ना दुसऱ्या मानामेताक लागता तो. देवाचें पवित्र नांव बेमनान घेवूं नये. थोडी फावटी देवाचें नांव घेवन देवाच्या नांवाचो दुरुपयोग जाता. असलो दुरुपयोग वो खोटो उपयोग आमी करचो न्हय म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. उबी रावया आनी आमचो बावाट उसारुया. सत म्हणटा देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक
आनी जेजू क्रिस्ताक जगल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबावलो आंकवार मारी थंय जल्मलो पोसले ताका ताणें खूस सोंसले ताका कुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात सोडलो स्वर पदवीदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुर्सुबी करूंक म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसुणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपले गौलीक कार्या आपल्या फिरगोजकारान सवे पाळटना आनी जियेतना आपले पोरजेक पवित्र सोबेची नोसरलेली शिकोवण पोरगोट करूंक आनी वेव्हारांत घालूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजनिती आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेक फायद्याक पडटात तसल्यो सवलती आनी कायदे निर्माण करूंक आनी भ्रश्टाचार आनी अपस्वार्थपण पयसावन ल्हानाचे आनी दुर्बळांचे उदरगती पासत ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भुरग्यां भाशेन जावंक आमी प्रयत्न करूंक आमच्या भुरग्यांक भावार्थान पवित्रतायेन वाडोवंक आमी देखीवन जावंक आनी आमच्या धर्मीक जिवितांत पवित्र सोबा आमकां शिकयता आनी दाखयता ती वाट आमी चलूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज पवित्र बालपणाचो दीस समोरवता तेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेजूची मिशनारी भुरगीं जावंक शिकोवंक आनी ह्या पाप साहेबाच्या वावराक आमचो मागण्याचो आनी दुदवांचो आदार आमी दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेडोने वेडार गायन गावुया C8 बापाक मानना पान 31 C8 पेज 31.
म्हज्या बाबा भयणानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोयीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा, ही भेटवणी आमकां नितळ आनी नवी करूं आनी तुजी खुशी पाळून आमी सासणाचें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाची असोक्तायेची दया करून ताणें आंकवारी थावन जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, शिवासन आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गीच्या आसूल दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gór. Sumiami polokatał, ani hekasingle prijedał, title powitu bojowanicu, tuż nie morą podportał. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरबुणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाच्यान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमची काकूत कोर. देवाचे छळे संवसाराचे पाप काटले. आमची काकूत कोर. देवाचे छळे संवसाराचे पाप काटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार गायन गावया. शेडयांक हांव दार
डी 40 पान 70 डी 46 पेज 74. Santa, cheia cada hoje volvi e do sonhar oro e dosa santo sama solo taka suba muda eu tô misma soda suci ama cheia moja Jesus Zina novo somo Eu dau misma sola suci Ama cheia bona Gesù E zina novo somo Sorda lo sagu Ai la levu Dusmana pri Solo divu Moja cheia
प्रार्थया. सर्वेस्परा, सुर्गेच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. आमकां खरें जिवीत दिता तें खाण आमी सदांच आशोक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. थोडो वेळ बसुया. मोगाळ बाबा बिरानो, फुडल्या आयताराक दोतोनीचो निमणो दीस आनी दोतोनीचो दीस आमी समोर उमतल्या माचयेर सांजे 7 वाजता. सगल्यांनी ह्या कार्यक्रमाक तुमी येवचें. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या तांकां आमी काळजांतावन दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. जाणी वाजयलां, वाचलां, कुमन्या वाटलां, कलेक्शन केलां. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. गेल्ल्या आयताराचें धोरण दान जालां 79,620. बुधवाराक दान जालां 15,317 आनी दुसरें कलेक्शन जाल्लें पॅरीश कम्युनिटी सेंटर हाचें दान जालां 50,0730. काळजांतावन आमी तुमकां दिनवासता. आयज सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल हाचे वांगडी इगोर्जे भायल्यान उबी आसतलीं. तुमचो आदार घेवंक, आदार दिवचो. आनी ह्या दिसांनी जायतीं भावां भयणां वाडल्यांत आदार दिवपाची आनी तांकां गरज आसा. ह्या पासत तुमी तुमच्या दाना वरवीं ह्या गरीब भावां भयणांक आदार दिवचो. आयज सकाळीं 11 वाजता जी कोण ऑपेरांत भाग घेतात वो ऑर्गनायजेशनाक वांगडी कशे आसात तांकां सगल्यांक जमात 11 वरांचेर. तशेंच आयज विमेन सेल आमची फिरगोजेंतली तांकां एक सेशन आसा सांजे 4 वाजता फर्स्ट फ्लोर हॉलांत. तुमी येवचे ते फकत बायलांक सुमार 45 आनी वयर आसात तांकां. फेब्रुवारीचे 16वेर 17वेर आनी 19वेर म्हणजे फाल्यां परवां आनी ब्रेस्तारा दीस पातकुरांनी हांव कुटुंबाक भेट करूंक येतलें. हांव गाली, बोंडे आनी दोंद्रे सांजे 5:30 वाजता. फेब्रुवारीचे 18वेर म्हणजे बुधवारा दीस प्राचीत काळ सुरू जाता. गोबराचो बुधवार आनी आमचे देशीचें मन त्या दिसा तावन हो मिसाल आसा ते भाशेन आमी फॉलो करचो. आमी चडश्यो वस्तू आमी केल्यात, थोड्यो वस्तू आमी करूंक नात आनी करूंक पावूंक ना. देखून आतां ताची तितली गरजूय पडची ना. सुरेस्पराक जोय म्हणचे ना आमी ह्या फुडें, पूण हालेलुया आसतलें. होजाना ते आमी पवित्र ते म्हणून आयल्या. मोहिमा म्हणटो शिकतले कित्याक आतां खरेंच म्हण आमकां मोहिमाची गरज ना. जायते चेंजीस आसात. उरलेल्यो वस्तू चडश्यो आमी केल्यात, पूण ज्यो कितें करपाच्यो आसात त्यो आतां आमी प्रयत्न करतले. आनी एका लेंथाक आमी हालेलुया म्हणून म्हणटोच डायरेक्ट वाचूंक जाय तें. पूण बुधवारा दीस गोबराचो बुधवार, डे ऑफ फास्टींग एंड एब्स्टिनन्स, उपास आनी दडवड करचो दीस. मिसा हे परी 6:30 सकाळीं ऑर्गनायज करपाक प्रेयर ग्रूप. 7:30 सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल 8 वरांचेर केरांत मीस आसतलें कपेलांत. 8:30 वरांचेर ऑर्गनायज करपाक एपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर ग्रूप सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. आनी सगळ्या मिसांचेर आमी कपोलाचेर गोबोर काडटले. तुमी भायर 3 पोस्टर पळयतात. एक उगडास करूंक आमी प्राचीत काळान भितर सोदता म्हूण दावीद पातशाय आपणाच्याच आंगाचेर गोबोर घालता. ही सायडीन आसा तो. मागीर दुसरो आसा हिसॉप म्हणजे एक झाड. तें झाडाक आमी म्हणटा वायन हो पिड्यार जाल्लो वायन, विनेगर कसो, विनाक कशी जेजूच्या तोंडाक लायतात. ताचेर आमी नियाळ करतले. आयथस म्हाका तान लागल्या. केन्ना नियाळ करतले आमी? शुक्राराच्या शुक्रारा क्रुसाची वाट जाली म्हणटोच मीस आसतलें. मिसाक सेर्मो आसचो ना कित्याक भायर नियाळ आसतलो. पूण मागीर एडोरेशन आसतलें. आनी एडोरेशन आसता तेन्ना जेजूच्या निमण्या उतरांचेर नियाळ करतले हांव. आनी मातशें प्रिचींग हें व्हडलें आसतलें.
डीप रिचींग आसतलें ताचेर नियाळ जातलो आनी मागीर ह्या एडोरेशनाक इनर हिलींग डिलिव्हरन्स देंवचाराचे पदवींतली आमी मेकळीकाय भावां भयणांक बरी भलायकी हें सगळें हे रितीन आमी करतले अदी करून एडोरेशन चलता तेन्ना ह्या पासत तुमी चुकय नासतना ह्या एडोरेशनाक आनी कुर्साचे वाटेक तुमी येवचें दोनूय भासांनी तें जातलें इंग्लीश आनी कोंकणी आनी फकत लॅन जावं पर्यंत लॅन सोंपल्या उपरांत मागीर आमी इश्ट जाल्या उपरांत तो आसचो ना इश्ट जाल्या उपरांत मागीर आमी सदांचे भाशेन चलयतले जायतीं भावां भयणां मागतालीं फादर आमकां रेती होली विकान रेती दवरलेलो आसा पूण ह्यो वस्तू तुमी चुकोवच्यो न्हय आनी दुसरो ऑर्गनायज करच्यो न्हय सेपरेट आनी ग्रूप ना यूथ पासून नाका जॉयन जातलो तांचे लागीं मागला लेट अस नॉट हॅव ग्रुप्स विदीन ग्रुप्स आमची फिरगोज म्हणटोच आमचे फिरगोजेन एक मागणी एक कुर्साची वाट एमोन आमी घेवन आमी फिरगोजेची वांगडी कशी मुखार वचूंक जाय तोच प्राचीत काळान तुमी सद्दां चुकय नासतना येवचें अदी करून शुक्राराक एडोरेशनाक कुर्साचे वाटेक मिसाक आनी आयताराक मागीर आनी एक पोस्टर पळयला तुमी जेजू मागणें करता ते दर आयतार आमचे इगोजेन पास जाता तोच पासाचो सेर्मांव ते तिसऱ्या विशयाचेर जातलो तो म्हळ्यार जसे मने म्हळ्यार बापा तुजी कशी जावं फकत आमचो पास जायना पाम संडे पॅशन संडे पाम संडे म्हणटा आमी हें घेवन येता आमची चुट्ट्यो घेवन येता पूण पास आसना ते दीस पूण आमची कुर्साची वाट जातली आख्या गांवांक ह्यो वस्तू आमी मनान दवरता आसतना ही सगळी बारीकसाणेन मांडावळ पोरजोळाचेर येतली पोरजोळ आनी 2 दिसांनी तुमच्या हातान पडटलो ती तुमी पळोवची आनी पॅरीश कावन्सिलाची वांगडी तुमचे मुखार पोरजोळ घेवन येतात तेन्ना बरोबर एक चीट बरयला हांवें एक कुटुंबाक आनी एक बॉक्सान आमी सदांचे भाशेन वर्साच्या वर्सा करीत आयल्या ते भाशेन गरजेवंतांक तो आदार जे कितें आमी सांबाळटा प्राचीत काळान तो गरजेवंतांक आदार तो आदारूय तुमी दिवचो पूण अदीक गरजेचे ती चीट वाचात चिटीचेर तुमचे लागीं पयशे म्हाका मागोवंक नात आमी पयशे मागोना पूण इगोजेन येवपाची गरज आसा जाय ती भावां भयणां खंय खंय वेतात ते चिटीचे टायम टेबल पासून बरयला थोड्यो वस्तू सगळ्यो बरोवंक जायनात केन्ना खंयची सर्वीस आसतली इंग्लीश भाशेन केन्ना कोंकणी भाशेन केन्ना त्यो थोड्यो वस्तू बरयल्यात आनी आमंत्रण केलां आमची इगोजेन येवंक ह्या पासत तुमी ती वाचची दुसऱ्यांकूय सांगची दुसऱ्यांकूय दाखोवची आनी आमची इगोजेन भाग्यवंत मिगेलाच्या आसऱ्या खाल जे येतात तितल्यांनी आमची इगोजेन सगळ्या सेवा धर्माक येवंक प्रयत्न करचो शिशेच्या बुधवारा दीस म्हणजे एश वेनेसडे तशेंच दर शुक्रारा आमी मिसाचेर कलेक्शन करतले ते स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज ओत्मीक कार्यावळी लेंतान आमी घडोवन हाडटा ताच्या कोर्सा पासत वापरतले फेब्रुवारीची 20 कुर्साची वाट इगोजे भायर ताची मांडावळ करूंक गाली बोंदये दोंदरे कार्दोजवाडो आनी एपोस्तोलात देवरेसांव 6:30 वाजता सांगला ते भाशेन एडोरेशन प्रिचींग लेईंग ऑफ द हँड्स प्रेयर फॉर हिलींग डिलिव्हरन्स एंड ब्लेसिंग सोनवारा दीस मिसा पयली 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन कुर्साची वाट आनी उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस 22 म्हणजे पयल्या आयताराक वर्साच्या वर्सा वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाळ सकाळीं 2:30 वरांचेर बांबोलीक कुर्सा थावन जायतो लोक नोताचो थिंगासून चलोवन वेता आमी वेतले कोणें आजून पर्यंत नांव दिवंक ना जाल्यार 18 पर्यंत तुमी ऑफिसांत येवन नांव दिवचें सुमार 2:10 हांगासरली बस सुट्टली आमची 2:30 पयलीं आमी थंयसर पावतले आनी मागीर मागणें करीत चलत वेतले थंय पावल्या उपरांत मागीर एडोरेशन आसतलें आनी मागीर बिस्पा बरोबर मीस फकत कोण भलायकेन बरी आसात तांणी थोडे फावटी जायना पूण वचोंक सोदतात मागीर पडटात तांकां न्हू ते फकत भलायकी बरी आसात आनी थंयसर प्राचिताच्या मनान येवचें आनी दुसऱ्यांनी त्या दिसा तरी फुडल्या आयताराक तरी जाता जाल्यार घरांत थावन समुदाय कशी फामील कशी वो फामील आनी समुदाय कशी येवंक मेळना
चलोन येवचें सिंबॉलीक तें वी आर वॉकिंग द पिलग्रिमेज फ्रॉम आवर होम टू द चर्च बिकॉज वी कॅनॉट वॉक फ्रॉम सांकवाळ टू सॉरी फ्रॉम बांबोलीम टू सांकवाळ आमच्या कडेन वचोंक जायना जातात आनी घरा लागीं थावन चलून येवचें फुडल्या आयताराक सांजे मागीर पासाचेर आमी नियाळ करतलो जेजू जेस्तेमाने मोळ्यांत कोरेजमाच्या काळांत खुर्साची वाट वाड्या वाड्यांनी समुदायांत फामिलींत इगोर्जेन करूंक आमच्या पातकुरान फादर सुकुरो आनी ताचे बरोबर ताचो सांगाती फादर मायरन आनी खुर्साचे वाटेचेर पुस्तक काडलां ऑफिसान ती विक्रेक मेळटली तशी आयजूय भायर आसतली ताचो आमी वापर करचो ती आमी घेवची दुसऱ्या इगोजांनी जायते इगोजांनी ती पावलेली आसात तुमी ती घेवची आनी ताचो वापर करचो मार्साचे 28वेर आमची फिरगोस ओपेरा घडोवन हाडटा तुमचो वेगवेगळे तरेन आदार जाय पडटलो आदार तुमी दिवचो फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 4:30 वाजता नायरायले मार्टीन मोरोड 8 वरांचेर सांतिस्मो वयताले 9:15 कातिकीस 5:30 वाजता कॉन्फ्रारिया कुटुंबाक विजीट सांगला 16, 17 आनी 19 आमी पातकुरांनी हांव गाली बोंडये आनी दोंद्रे हांगासर भेटेक येतले एकेच भाशेन सांगला ते भाशेन सुरवातेक फादर आग्नेल पिनेरो अपॉयंटेड बिशप ऑफ सिंधुदुर्ग हाचे पासत तुमी मागचे ताका मागण्याची गरज आसा आनी ताणें विनंती केली आमचे पासत जेन्ना आमी सांगला ताका आमी तुजे पासत मागला म्हूण मागत रावात हो ताचो एकूच आवडो कसो हुस्को कसो ताका मागण्याची गरज आसा आनी चड करून आफ्टर इस्टर ताचें कॉन्सक्रेशन जातलें सिंधुदुर्ग जावपाक जाय तें म्हणटच ताचे पासून आमी मागुया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं सुरपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणे सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देवचाराच्या कोटेपडांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालती मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुरा देवाचेच पदवेन सैतानाक सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमखणान लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जल्पतात आमेन मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F3 देव आमकां जाय पान 206 F3 पेज 86